मोटरसायकल पायलट म्हणलो काय दोळ्या सामकार येता ते गोंय आणि गोंयचे पायलट. मोटरसायकली वयल्यान गांवच्या लोकांक बस स्टँडा मेरेन पावप, फकत लोकांकूच पावप न्ही जाल्यार कसल्याय अडी अडचणीच्या वेळार धांवप, बरी वायट खबर पावोवपाचें काम मोटरसायकल पायलट करताले. गोंयांत पर्यटनाक सुरवात जाले उपरांत आपल्या मोटरसायकली वयल्यान पर्यटकांक भोंवयताले. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन जायत्या अडचणींचेर मात करून आमी हो वेवसाय तिगोवन दवरला, अशें गोंयच्या मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकूर सांगता. त्या वेळार ते लोकांक अशें जालें की म्हणजे पायलट हो खरोच एक विश्वासू आसल्या कारणान आनी तेजेर लोक सगळे बायलां स्टुडंट्स आमचे कॉलेजीक वता ती भुरगीं ती बी सारके विश्वासान आवय पळय तेणें धाडटलो, कित्याक तर पायलटाक जो आहा पळय गरजेचो आसलो, गरज तेजी करतालो आनी तो विश्वासान चलतालो. आनी असो जो वेवसाय जो आहा तो वेवसाय हेका कायदेशीर स्वरूप जे आहा पळय ते 1981 आमचे पायलटान त्या वेळार सुरवाती पासून आमचें काम केल्लें ते घेतलें आनी हो वेवसाय सारको असो स्टेट लेवलाचेर सारको हेलो पावलो, गांवागांवांनी सारको असो आनी लोकूय सामकें हें जाल्लें, कित्याक अर्जंट गरजेक जर पावता जाल्यार तो पायलट गांवांत समज वाड्यार 1-2 पायलट आसले तो रातच्या वेळार असो ताका एक आदार लोकांक जाल्लो असो. गोंयांत पर्यटनाक लागून मोटरसायकल पायलट आतां वेवसायीक पावंड्याचेर हो धंदो करपाक लागल्यात. नवी पिढी ह्या वेवसाया कडेन येवपाक तयार ना. ताका लागून ह्या वेवसायाचेर आदींच संकश्ट आयलां अशें आसतनाय कसो तरी करून आमी हो वेवसाय आयज मेरेन तिगून दवरला. मदीं मदीं अडचणी आयल्यो तरी पूण आमी अजुनूय तग धरून आसात. जायते फावट आमच्यो समस्या घेवन आमी सरकार दरबारी गेल्यात. ह्या नादीच्या जायत्या सरकारांनी आमकां सहकार्य केलां, पूण 2017-18 सावन मात आमचे कोण आयकूनच घेना. ताका लागून आमच्या वेवसायाचेर संकश्ट आयलां. आनी तेजे उपरांत म्हाका हें जाल्लें की तेजे पयलीं पासून आमी टॅक्सी करपाक हें जावंक जाय म्हणून प्रयत्न करताले अशें, पूण मागीर राणे साहेबाच्या हितून ते सुरवात जाली अशी आनी वेवस्थीत चलताली सारकें बी आसलें. आनी तेजे जे जे प्रश्न आमचे आसले ते आमी सरकाराक दवरून मागीर मनोहर पर्रीकर भाई आसतलो, मागीर आमचो तेचे उपरांत पार्शेकर सर, तेजे उपरांत मागीर प्रमोद सावंत सर तेंचे कडेन हे प्रश्न आमी दवरलेले आसा. त्या वेळार प्रत्येक गोश्ट आयकताले करताले जाले, पूण आतां गेल्या 17-18 पासून पायलट वेवसाया संदर्भात ज्यो काही गोश्टी आमी सरकारा कडेन दवरल्या तेचे जाय तशें अजून कांयच इम्प्लिमेंटेशन जालां अशें म्हाका तरी दिसना. आनी दुसरी गोश्ट आतां ह्यो ज्यो कंपनी ज्यो येतात भायल्यो कंपनी ज्यो हाडटात त्यो गोंयकारांक काबार करपाक हाडल्या. गोंयकारांचें हित हितून ना. ते गोंयकारांचें हित जर आसा तो टॅक्सीवालो 4 व्हिलर टॅक्सीवालो ट्युरिस्ट टॅक्सी जे आहा एलोके टॅक्सी म्हणून टोटल आतां बंदूच जाल्ली आसा. ट्युरिस्ट टॅक्सी जे येयल्या उपरांत आनी मागीर रेंट बाय गेल्या उपरांत ट्युरिस्ट टॅक्सी आतां नांवाचो दिश्टी पडना ती म्हणजे असो वेवसाय आतां सोंपोवपाचो ह्या सद्या हेतून येयल्लो आसा. सरकार स्वयंपूर्ण गोंयची बातां मारता, पूण गोंयकारूच स्वयंपूर्ण जालो ना जाल्यार सरकार ही स्वयंपूर्ण संकल्पना कोणा खातीर राबयता असो प्रस्नूय सुरेश ठाकुरान उक्तायला. ताका लागून सरकारान एग्रिगेटराच्या भानगडीत पडचे परस आमकांच स्वयंपूर्ण करचें अशें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन येरादारी खात्यान 2011 ते 2013 मेरेन कितले भाडे घेवन तें निश्चित केल्लें, पूण उपरांत हाचे कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. पेट्रोलाचे दर वाडल्यात, मेंटेनन्स हाताभायर गेला, अशा वेळार भाडी मारून दिसावडो काडप शक्य जायना. जायते फावट भाडीय मेळनात अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या विशयाचेर आमी आमच्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्या कडेन दवरल्यात. ह्या विशयाचेर विधानसभेत चर्चा जावन आमकां न्याय मेळपाक जाय अशेंय ताचें म्हणणें. रेंट बायक आनी रेंट कारींनी आमचो धंदो आदींच खालो आनी आतां एग्रिगेटर आयलो जाल्यार आमकां घराच बसचें पडटलें. आयकात ताचें म्हणणें. आनी अशें जाय तर आतां सगळे परत एकदां एक जावन ह्यो जी सरकार म्हणटा ह्या लोकांच्या हिता खातीर, लोकांचें हित गोंयकारांच्या हिताक लागून भायल्यो कंपनी हाडपाची गरजूच ना. हांगाचे जे लोक आसा 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर जे आहा पळय ते हित जपतात आनी लोकांचो तेंचेर विश्वास आसा. आतां एक रेट जो कितें आसा रेट म्हणटा आतां तुमी जाणा आसता रेट आतां कशें आतां 2011 ते 13 जो रेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान रेट हें केल्लो आसा, फेर चार्ज काडलेले आहा, तेजेर आजून कांय चेंज करूं ना. हांवें तरी कितलेच फावटी एप्लिकेशनां दिली की रेट जो आसा पळय तो कंपल्सरी. आतां पेट्रोल खंय पावला, पार्ट्स खंय पावल्या, पार्ट्साचें हें खंय पावला, टायर ट्यूब खंय पावला, ऑयल खंय पावला, सगळें हें तो रेट जो आहा पळय कितले वर्सां जाले म्हाजे कडेन आहा सगळे डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आहा ते केल्ले आहा. तो रेट जो आहा तो नॉर्मल सारको करा. 2 व्हिलर 3 व्हिलर आनी 4 व्हिलर हें करा आनी तो कंपल्सरी सारको हें करपाक जाय. तो मॅनेज करा न्हू. भायल्या कंपनी हाडून दिवपाची गरज ना लोकांक हें दिवपाच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर.